म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, मन की बात कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार दितां. आयज हे चर्चेक सुरवात करतना मनांत कितलेशेच विचार घुळूंक लागल्यात. आमचो आनी तुमचो मन की बात कार्यावळीचो हो सांगात आतां 99 वांट्यांचेर पावला. 99 आंकडो गांठप खूब कठीण अशें आमी आयकत आयल्यात. क्रिकेटीन जाल्यार नर्वस 90s हो कठीण पल्लो अशें म्हणटात. पूण भारतांतल्या जण एका मनशाची मन की बात पळयल्यार थंयची प्रेरणा आगळी वेगळीच. मन की बातच्या 100व्या वांट्या विशीं देशांतल्या लोकांच्या मनांत उमळशीक आनी उमेद आसा हाची म्हाका खोस भोगता. म्हाका खूब संदेश मेळ्ळ्यात, फोन येत आसात. आयज आमी आझादीचो अमृत महोत्सव मनयतात, नवे संकल्प घेवन मुखार सरतात. अशा वेळार 100व्या मन की बात विशीं तुमच्यो सुचोवण्यो, तुमचे विचार जाणून घेवंक हांवूय इत्सूक आसां. हांव तुमच्या सुचोवण्यांची आतुरतायेन वाट पळयतां. तशी हांव सदांच तुमची वाट पळयतां. पूण हे फावटी हांव मातसो उतावीळ जाला. तुमच्यो सुचोवण्यो आनी विचार 30 एप्रिलाक जावपी 100वी मन की बात सामकी यादगार करतली हे विशीं दुबाव ना. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, मन की बात हे कार्यावळींतल्यान आमी हजारांनी लोकां कडेन चर्चा केल्या, जे दुसऱ्यांची सेवा करपा खातीर आपली जीण ओंपतात. कांय लोक अशेय आसात जे चलयांच्या शिक्षणा खातीर आपले पुराय पेन्शन खर्च करतात, जाल्यार कांय लोक आपले पुराय जिणेंत जोडिल्ली जोड पर्यावरण आनी लोकसेवे खातीर अर्पीत करतात. आमच्या देशांत परमार्थाक इतलें म्हत्व दिलां की दुसऱ्याच्या सुखा खातीर आपलें सर्वस्व ओंपपाक आमी फाटीं फुडें पळयनात. हेच खातीर आमकां ल्हानपणांतूच शिवी आनी दधीची अशा देहदान करप्यांच्यो काणयो सांगतात. इश्टानो, आधुनीक मेडिकल सायन्सांत ऑर्गन डोनेशन कोणाकूय जिवीत दिवपाचें एक व्हडलें माध्यम जालां अशें म्हणटात. जेन्ना एक व्यक्ती मरणा उपरांत आपलो देह दान करता, ताचे वरवीं 8 ते 9 लोकांक नवी जीण मेळपाची शक्यताय आसता. आयज देशांत ऑर्गन डोनेशना विशीं जागरूकताय वाडल्या ही आनंदाची गजाल. 2013 वर्सा आमच्या देशांत ऑर्गन डोनेशनाची 5,000 परस उणी प्रकरणां आसलीं. पूण 2022 वर्सा हो आंकडो वाडून 15,000 परस चड जाला. ऑर्गन डोनेशन करपी व्यक्तींनी तांच्या कुटुंबान खरेंच खूब पुण्यायेचें काम केलां. इश्टानो, म्हाका खूब फावटी दिसतालें अशें पुण्यायेचें कार्य करपी लोकांची मन की बात जाणून घेवची आनी देशवासियां कडेन ती शॅर करची. देखूनच आयज मन की बात कार्यावळींत आमच्या वांगडा एक गोड भुरगें, तें सुंदर चलयेचो बापूय आनी ताची आवय जोडल्यात. बापायचें नांव आसा सुखबीर सिंह संधू आनी आवयचें नांव आसा सुप्रीत कौर. हो घराबो पंजाबांतल्या अमृतसरांत रावता. खूब आंगवणी केल्या उपरांत तांकां एक सुंदर चली जाल्ली. घरांतल्या लोकांनी प्रेमान तिचें नांव दवरिल्लें अबाबत कौर. अबाबत ह्या शब्दाचो अर्थ दुसऱ्याची सेवा करप, दुसऱ्याचे कश्ट पयस करप असो जाता. अबाबत जेन्ना फकत 39 दिसांची आसली तेन्ना ती हो संवसार सोडून गेली. पूण सुखबीर सिंह संधू आनी ताची बायल सुप्रीत कौर हांणी तांच्या कुटुंबान एक प्रेरणा घेवपा सारको निर्णय घेतलो. तो निर्णय आसलो 39 दिसाचे आपल्या चलयेचें अवयवदान करपाचो, ऑर्गन डोनेशनाचो. आमच्या वांगडा ह्या वेळार फोन लायनीचेर सुखबीर सिंह आनी ताची बायल आसा. चलात तांच्या वांगडा उलोवया. प्रधानमंत्रीजी. सुखबीरजी नमस्ते. सुखबीरजी. नमस्ते प्रधानमंत्रीजी, सत श्री अकाल. प्रधानमंत्रीजी. सत श्री अकाल, सत श्री अकाल जी सुखबीरजी. हांव आयज मन की बात ह्या संबंदान विचार करतालो तेन्ना म्हाका दिसलें अबाबताची गजाल इतली प्रेरणा दिवपी आसा की ती तुमच्या तोंडांतल्यानूच आयकुची. कारण घरांत जेन्ना एक चली जल्मता तेन्ना ती कितलींशींच सपनां, कितलीशींच खोस घेवन येता. पूण चली इतले बेगीन सोडून वतकच जिवाक कितले त्रास भोगतात
ताचोय हांव अदमास लावंक शकता. जे परिस्थितींत तुमी हो निर्णय घेतला ती गजाल हांव जाणूंक सोदतां. सुखबीरजी: सर, देवान आमकां खूब सुंदर आनी बरें भुरगें दिल्लें. एक आपुरबायेचें चली आमच्या घरांत आयिल्लें. तें जल्मतनाच आमकां कळ्ळें की ताच्या मेंदवांतल्या शिरांचो एक गुठलो जाला, जाका लागून ताच्या काळजाचो आकार वाडत आसा. आमी सगळीं निरशेलीं. 17 जालीं. चलयेची भलायकी बरी आसली, ती रुपान सुंदर आसली आनी येदी व्हडली समस्या घेवन जल्माक आयिल्ली. कितें करचें तें कळनासलें. पयले 24 दीस खूब बरे गेले. चली सामकी नॉर्मल आसली. अचकीत एक दीस तिचें काळीज काम करपाचें बंद जालें. ताका घेवन आमी बेगीबेगीन हॉस्पिटलांत गेलीं. थंय दोतोरांनी तिका रिवायव तर केलें, पूण तिका निश्चीत कसलें दुयेंस जालां ताचें निदान सट्ट करून जायनासलें. सामकें ल्हान भुरगें आनी ताका अचकीत काळजाचो आताक येवप. सगळेंच अनपेक्षीत. आमी ताका उपचारा खातीर PGI चंदीगडाक घेवन गेलीं. थंय ते चलयेन उपचाराक तोंड दिलें, पूण दुयेंस अशें आसलें की ताचेर इतले ल्हान पिरायेंत उपचार जावप शक्यूच नासलो. दोतोरांनी ताचेर रिवायव करपाचो खूब यत्न केलो. जर 6 म्हयन्याचेर भुरगो मरता तर ताचें ऑपरेशन करपाचो विचार करूं येता. पूण देवाच्या मनांत वेगळेंच आसलें. ताची पिराय फकत 39 दिसांची आसली. ताका दुसरे फावटी काळजाचो आताक आयला आनी तें जगपाची आस्त खूब कमी आसा म्हणपाचें दोतोरांनी सांगलें. तेन्ना आमी दोगांय रडून रडून ह्या निर्णयाचेर पावलीं, कारण तिणें मरणा कडेन धाडसान कशें झूज दिलां तें आमी पळयल्लें. परत परत अशें दिसतालें ती चल्ली, पूण परत रिवायव करताली. तेन्ना आमकां दिसलें तें हांगा येवपाचो उद्देश कितें तरी आसा. आमी दोगांयनी डिसायड केलें ताचें ऑर्गन डोनेट कित्याक करचें न्हय. घडये आनीक कोणाचे तरी जिणेंत उजवाड फाकूं. आमी PGIचो एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक आसा ताचे कडेन संपर्क सादलो. ताणें आमकां गायड केलें. इतल्या ल्हान पिरायेच्या भुरग्याची फकत किडनीच काडूंक मेळटा अशें ताणीं सांगलें. देवान आमकां हिम्मत दिली. गुरू नानक साहेबाक तशेंच दिसता जावंये म्हणून आमी डिसिजन घेतलें. प्रधानमंत्रीजी: गुरुजीन शिकवण दिल्या ती तुमी प्रत्यक्षात हाडून दाखयली. सुप्रीतजी आसा, तांचे कडेन उलोवंक मेळटलें? सुखबीरजी: हय सर. सुप्रीतजी: हॅलो. प्रधानमंत्रीजी: सुप्रीतजी, हांव तुमकां प्रणाम करतां. सुप्रीतजी: नमस्कार सर. नमस्कार सर. तुमी आमचे कडेन उलयतात ही आमचे खातीर व्हड अभिमानाची गजाल. प्रधानमंत्रीजी: तुमी इतलें व्हड काम केलां आनी म्हाका दिसता देश तुमच्यो सगळ्यो गजाली जेन्ना आयकतलो तेन्ना खुबशे लोक कोणाचो तरी जीव वाचोवपाक मुखार येतले. अबाबताचें हें योगदान खूब व्हडलें योगदान. सुप्रीतजी: सर, हेंवूय गुरू नानक बादशाहचें घडये बक्षीस जावंये. ताणींच आमकां हें डिसिजन घेवपाक ताकत दिली. प्रधानमंत्रीजी: गुरूंची कृपा आसले बगर कितेंच जावंक शकना. सुप्रीतजी: हय, सामकें खरें सर. प्रधानमंत्रीजी: सुखबीरजी, जेन्ना तुमी हॉस्पिटलांत आसली आनी दोतोरान तुमकां ही काळीज रडोवपी खबर सांगली तेन्ना थंडपणान तुमी आनी तुमचे घरकान्नीन येदो व्हडलो निर्णय घेतलो. गुरूंची शिकवण तर आसाच, पूण तरी तुमच्या मनांत इतलो व्हडलो उदार विचार आनी खऱ्यांनीच अबाबत शब्दाचो अर्थ सामान्य भाशेंत सांगचें जाल्यार मदत करपी असो जाता. तुमचें हें कार्य, हें करपाचो खीण म्हाका तुमच्या तोंडांतल्यान आयकूंक जाय. सुखबीरजी: सर, एक्चुअली आमचे एक फॅमिली फ्रेंड आसात, प्रियाजी म्हणून. ताणें आपलें ऑर्गन डोनेट केल्लें. ताचे कडल्यानूय आमकां प्रेरणा मेळ्ळी. तेन्ना आमकां दिसलें शरीर पंचतत्वांत विलीन जातलें. जेन्ना कोणूय आमकां सोडून वता तेन्ना तें शरीर आमी तर लासतात वा पुरतात, पूण ताचें ऑर्गन कोणाच्या तरी उपेगी पडत जाल्यार तें एक पुण्यायेचेंच काम ठरता. आनी जेन्ना डॉक्टरांनी तुमची धूव इंडियाची यंगस्ट डोनर थारल्या आनी तिचे ऑर्गन सक्सेसफुली ट्रान्सप्लांट जाल्यात म्हणपाचें सांगलें तेन्ना आमकां अभिमान दिसलो. आमचें हड्डें अभिमानान फुल्लें, कारण आमची इतली पिराय जाली
तरी आमी आमच्या आवय बापायचें नांव वयर काडूंक शकले नात. तें एखाद्या ल्हानशा भुरग्यान येवन सामक्या थोड्या दिसांनी आमचें नांव व्हड केलें. ताचे परस आनीक व्हड गजाल म्हळ्यार ह्या विशयाचेर तुमचे कडेन आमची उलोवणी जाली. आमी प्रावड फील करतात. प्रधानमंत्रीजी: सुखबीरजी, आयज तुमचे चलयेचें फकत एक आंग जितें आसा अशें न्हय. तुमची धूव मनीसकुळयेचे अमर गाथेची अमर यात्री जाल्या. आपल्या शरिराच्या अंशा वरवीं ती आयजूय आमचे मदीं आसा. ह्या प्रामाणीक कार्या खातीर हांव तुमची आनी तुमच्या घरकान्नीची, त्याच वांगडा तुमच्या कुटुंबाची तोखणाय करतां. सुखबीरजी: थँक्यू सर. इश्टानो, ऑर्गन डोनेशन खातीर सगळ्यांत व्हड कार्य हें आसता की वता वता कोणाचें तरी बरें जाता, कोणाची तरी जीण वाचता. जे लोक ऑर्गन डोनेशनची वाट पळयतात ते जाणात एक एक खीण सारप कितलें कठीण आसता. आनी अशा वेळार कोणूय अवयवदान वा देहदान करपी मेळटा तेन्ना तातूंत देवाचोच अवतार दिसूंक लागता. झारखंडांत रावपी स्नेहलता चौधरी जी अशीच आसली, जिणें देव जावन दुसऱ्याक जीण दिली. 63 वर्सांची स्नेहलता चौधरी जी आपले हार्ट, किडनी आनी लिव्हर जी दान करून गेली. आयज मन की बात कार्यावळींत तिचो पूत भाई अभिजीत चौधरी जी आमच्या वांगडा आसात. चलात तांचे कडल्यानूच आयकुया. प्रधानमंत्रीजी: अभिजीत जी नमस्कार. अभिजीत जी: प्रणाम सर. प्रधानमंत्रीजी: अभिजीत जी, तुमी एक अशे आवयचे पूत आसात जिणें तुमकां जल्म दिवन जीण दिल्याच, पूण आपल्या मरणा उपरांत तुमचे आवयन कितल्याशाच लोकांक जीवन दिलें. एक पूत ह्या नात्यान अभिजीत तुमकां निश्चितूच अभिमान दिसता आसतलो. अभिजीत जी: हाय सर. प्रधानमंत्रीजी: तुमी तुमचे आवय विशीं मातशें सांगशात. खंयचे परिस्थितींत ऑर्गन डोनेशनचो निर्णय घेतलो? अभिजीत जी: झारखंडांत सरायकेला नांवाचो एक ल्हानसो गांव आसा. थंय म्हजी आवय आनी बापूय रावतात. ती फाटलीं 25 वर्सां मॉर्निंग वॉक करताली. तांचे संवय प्रमाण ती फांतोडेर 4 वरांचेर उठून मॉर्निंग वॉकाक गेल्ली तेन्ना एके मोटरसायकलीन म्हजे आवयक फाटल्यान येवन धपको दिलो. ती त्याच वेळार पडली. तिचे तकलेक खूब मार बसलो. आमी बेगोबेग तिका घेवन सरयकेलांतल्या हॉस्पिटलांत घेवन गेले. थंय दोतोरांनी तिची मलमपट्टी केली, पूण रगत खूब व्हांवतालें. तिका कसलीच सेन्स नाशिल्ली. रोखडेच आमी तिका घेवन टाटा मेन हॉस्पिटलांत घेवन गेले. थंय तिचेर सर्जरी जाली. 48 वरां ऑब्झर्वेशन उपरांत दोतोरान सांगलें थंय चान्सीस खूब कमी आसात. मागीर आमी तिका घेवन एअरलिफ्ट करून एम्स दिल्ली हांगा आयलीं. हांगा तिचेर लागीं लागीं 1 सप्तकभर उपचार जाले. उपरांत तिचें पोजिशन बरें आसलें, पूण अचकीत तिचें ब्लड प्रेशर खूब देंवलें. उपरांत कळ्ळें की तिची ब्रेन डेथ जाल्या. दोतोर आमकां ऑर्गन डोनेशना विशीं प्रोटोकॉल सयत ब्रीफ करतालो. ऑर्गन डोनेशन टायप विशीं आमी आमच्या बापायक सांगूंक शकनासले, कारण आमकां दिसतालें ते ही गजाल एब्जॉर्ब करूंक शकचे नात. म्हणून आमी तांकां अशें कितें चल्लां ही गजाल तांच्या मनांतल्यान काडून उडोवंक सोदताले. ऑर्गन डोनेशनच्यो गजाली चल्ल्यात म्हणपाचें जशें आमी तांकां सांगलें तेन्ना तांणी म्हळें, मम्मीच्या मनांत अशें खूब आसलें आनी आमकां तें करपाचें आसा. मम्मी जिती उरची ना अशें कळटकच आमी खूब निराश जाल्ले. पूण जेन्ना ऑर्गन डोनेशनाचेर डिस्कशन सुरू जालें तेन्ना ती निर्शेवणी एक बरें पॉझिटिव्ह सायडान गेली आनी आमी एका पॉझिटिव्ह एनवायरमेंटांत उलोवंक लागले. ते करता करता राती 8 वरांचेर आमचे मदीं कावन्सिलींग जालें. दुसऱ्या दिसा आमी ऑर्गन डोनेशन केलें. तातूंत मम्मीचो विचार खूब बरो आसलो. पयलीं ती नेत्रदान आनी हेर गजालींनी सोशियल एक्टिविटीजांत खूब एक्टीव आसली. घडये तिच्या ह्याच विचाराक लागून इतलें व्हड निर्णय आमी घेवंक शकले. म्हज्या बापायचो हे विशीं जो डिसिजन मेकींग आसलो ते खातीर हें जावंक पावलें. प्रधानमंत्रीजी: तिच्या अवयवांचो कितल्या लोकांक लाव जालो? अभिजीत जी:
तिचे हार्ट, 2 किडनी, लिव्हर आनी दोनूय दोळे हांचें डोनेशन जालें. 4 लोकांचो जीव वाचलो आनी 2 जाणांक दोळे मेळ्ळे. प्रधानमंत्रीजी: अभिजीतजी, तुमची आवय आनी बापूय दोगूय मानाचे अधिकारी आसात. हांव तांकां प्रणाम करतां आनी तुमच्या बापायन येद्या व्हडल्या निर्णयान तुमच्या कुटुंबाचें फुडारपण केलें हें खऱ्यांनीच प्रेरक आसा आनी हांव मानतां आवय ती आवय आसता. आवय एक प्रेरणास्थळ आसता. पूण आवय कसलीय परंपरा सोडून वता ती पिळग्यान पिळग्यां खातीर एक ताकद थारता. अवयवदानाची तुमचे आवयची प्रेरणा पुराय देशभर पावल्या. हांव तुमच्या ह्या पवित्र कार्या खातीर आनी म्हान कार्या खातीर तुमच्या पुराय कुटुंबाक खूब खूब परबीं दितां. अभिजीतजी, देव बरें करूं. तुमच्या बापायक म्हजो प्रणाम सांगचो. अभिजीतजी: बरें बरें, थँक्यू. इश्टानू, 39 दिसाची अबाबत कौर जावं वा 63 वर्सांची स्नेहलता जावं, तांचे असली दानशूर आमकां जिणेचें म्हत्व सांगतात. आमच्या देशांत आयज व्हडा संख्येन अशे गरजेवंत आसात जे निरोगी भलायकेचे आशेन ऑर्गन डोनेट करप्यांची वाट पळयतात. म्हाका खोस भोगता अवयवदान सोंपें करपा खातीर आनी उर्बा दिवपा खातीर पुराय देशांत एक सारके पॉलिसीचेर काम चालू आसा. हे दिकेन राज्यांच्या डॉमिसायलची सर्त काडून उडोवपाचो निर्णयूय घेतला. म्हणजेच आतां देशाच्या खंयच्याय राज्यांत वचून दुयेंती ऑर्गन मेळोवपा खातीर रजिस्टर करूंक शकतलो. सरकारान ऑर्गन डोनेशन खातीर 65 वर्सां परस उणी पिरायेची पिराय शीम ना करपाचो निर्णय घेतला. ह्या यत्नांत म्हजो देशवासियां कडेन आग्रो आसा की ऑर्गन डोनर चडांत चड संख्येन मुखार येवचे. तुमचो एक निर्णय कितल्याशाच लोकांचे जीव वाचोवंक शकता, जीवन निर्माण करूंक शकता. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, हे नवरात्रांचे दीस, शक्तीचे उपासनेचे दीस. आयज भारताचें जें बळगें नवे तरेन परजळीत जावन मुखार आयल्यात, तातूंत खूब व्हडलें योगदान नारी शक्तीचें आसा. हालींसरा अशीं कितलींशींच उदाहरणां आमचे मुखार आयल्यात. तुमी सोशल मिडियाचेर एशियाची पयली बायल लोको पायलट सुरेखा यादवजीक पळयलांच आसतलें. सुरेखाजी आनीक एक विक्रम करून वंदे भारत एक्सप्रेसाची पयली बायल लोको पायलट थारल्या. ह्याच म्हयन्यांत प्रोड्युसर गुनीत मोंगा आनी डायरेक्टर कार्तिकी गोन्साल्वीस तांची डॉक्युमेंटरी एलिफंट व्हिस्पर्सान ऑस्कर जिखून देशाचें नांव परजळायलां. देशा खातीर आनीक एक अभिमानाची गजाल भाभा एटॉमीक रिसर्च सेंटरची सायंटिस्ट भयण ज्योतिर्मयी मोहंतीजीनूय केल्या. ज्योतिर्मयीजीक कॅमिस्ट्री आनी कॅमिकल इंजिनियरिंगच्या फिल्डांत IUPACचो विशेष अवॉर्ड मेळ्ळा. ह्या वर्साचे सुरवातीक भारताचे अंडर-19 बायलांचे क्रिकेट टिमीन T20 वर्ल्ड कप जिखून नवो इतिहास रचलो. तुमी राजकारणा कडेन पळयशात जाल्यार एक नवी सुरवात नागालँडांत जाल्या. नागालँडांत 75 वर्सांत पयलेच फावटी 2 महिला आमदार जिखून विधानसभेंत पावल्यात. तातूंतले एकलेक नागालँड सरकारान मंत्रीय केल्या. म्हळ्यारूच नागालँडाच्या लोकांक पयलेच फावटी एक बायल मंत्री मेळ्ळ्या. इश्टानो, कांय दिसां आदीं म्हजी भेट कांय धाडशी चलयां कडेन जाली, जी तुर्कींतल्या विनाशकाली भुंयकापा उपरांत थंयच्या लोकांचे मजतीक गेल्लीं. ही सगळीं NDRFच्या पंगडांत आसलीं. तांच्या साहसाची आनी कुशळटायेची संवसारभर तोखणाय जाता. भारतान UN मिशन वरवीं शांतीसेनेंत विमन ओन्ली प्लटूनची तैनात केल्या. आयज देशांतल्यो चलयो आमच्या तिनूय सैन्यांनी आपल्या शूरतायेचो बावटो अदीक वयर काडटात. ग्रूप कॅप्टन शालिजा धामी कॉम्बॅट युनिट कमांड अपॉयंटमेंट मेळोवपी पयली महिला वायुसेना अधिकारी जाल्या. तांचे कडेन लागीं 3000 वरांचो फ्लायिंग एक्सपिरियन्स आसा.
अशे तरेन भारतीय सेनेची शूर कॅप्टन शिवा चौहान सियाचिनांत तैनात जावपी पयली महिला अधिकारी थारल्या. सियाचिनांत जंय तापमान -60 जाता थंय शिवा 3 म्हयने रावतली. इश्टानो, हें लिस्ट इतलें व्हडलें आसा की हांगा सगळ्यांची चर्चा करप कठीण. अश्यो सगळ्यो बायलो, आमच्यो चलयो आयज भारत आनी भारताच्या सपनांक उर्जा दितात. नारी शक्तीची ही उर्जा विकसीत भारताची प्राणवायू आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, ह्या दिसांनी पुराय संवसारांत नितळ उर्जा म्हळ्यारूच रिन्युएबल एनर्जी विशीं खूब चर्चा जाता. हांव जेन्ना संवसारांतल्या लोकांक मेळटा तेन्ना ते ह्या क्षेत्रांत भारताची अभूतपूर्व सफळटाये विशीं चर्चा करतात. भोव करून भारत सोलर एनर्जीच्या मळार जे गतीन मुखार वता तें आमचे खातीर अभिमानाची गजाल आसा. भारताचे लोक कितलींशींच वर्सां सावन सुर्या कडेन विशेश नातें दवरतात. हांगा सुर्याचे शक्तीचो जो विज्ञानीक समज आसा, सुर्याचे उपासनेची जी परंपरा आसा ती हेर कडेन चुकूनच दिश्टी पडटा. म्हाका खोस भोगता आयज दर एका भारतीयाक सौर उर्जेचें म्हत्व समजलां आनी क्लीन एनर्जींत आपलें योगदान दिवंक सोदता. सगळ्यांचे यत्न हेंच स्पिरीट आयज भारताच्या सोलर मिशनाक मुखार व्हरता. महाराष्ट्राच्या पुण्यांत अशाच एका यत्नान म्हजी नदर ओडून घेतली. हांगा MSR ऑलिव्ह हावसिंग सोसायटीच्या लोकांनी थारायलें की ते सोसायटींत पिवपाचें उदक, लिफ्ट आनी लायट अश्यो सामुहीक उपेगाच्यो वस्तू आतां सोलर एनर्जीनूच चलयतले. हाचे उपरांत हे सोसायटींत सगळ्यांनी मेळून सोलर पॅनल उबारले. आयज ह्या सोलर पॅनल्सान दर वर्सा 90,000 किलोवॅट आवर वीज निर्माण जाता. हाका लागून दर म्हयन्याक लागीं 40,000 रुपयांची बचत जाता. हे बचतीचो लाव सोसायटीच्या सगळ्या लोकांक जाता. इश्टानो, पुण्या भशेन दमण दीव हातूंतलो दीव हो प्रदेश जो एक वेगळो जिल्लो आसा, थंयच्या लोकांनी एक अद्भुत काम करून दाखयलां. तुमी जाणात आसतलें, दीव सोमनाथा लागसार आसा. दीव भारतांतलो असो पयलो जिल्लो जाला जो दिसाचो सगळ्या गरजां खातीर 100% क्लीन एनर्जी वापरता. दिवाच्या ह्या सफळटायेचो मंत्र सगळ्यांचो यत्न आसा. एका तेंपार वीज निर्मिती करप संसाधनांचें आव्हान आसलें. लोकांनी हें आव्हान स्विकारून सोलर एनर्जीची निवड केली. हांगा पडंग जमीन आनी कांय बिल्डिंग्सचेर सोलर पॅनल्स उबारले. ह्या पॅनल्सान दिवांत दिसा उजवाडे जितली विजेची गरज आसता ताचे परस चड वीज तयार जाता. ह्या सोलर प्रोजेक्ट्सान वीज विकती घेवपाचे खरेदीचेर जो खर्च येता तो 52 कोटी रुपया वाटावला. तातूंतल्यान पर्यावरणाचें रक्षणूय जालां. इश्टानो, पुणे आनी दीव हांणी जें कितें करून दाखयलां तशें यत्न देशभरांतल्या कांय वाठारांनीय जाल्यात. तातूंतल्यान कळटा की पर्यावरण आनी सैमा विशीं आमी भारतीय कितले संवेदनशील आसात आनी आमचो देश कशे तरेन फुडारिल्ले पिळगे खातीर खूब जागृत आसा. हांव अशे तरेच्या सगळ्या यत्नांची तोखणाय करतां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमच्या देशांत काळाक अनुसरून स्थिती परिस्थिती प्रमाण अनेक परंपरा विकसीत जातात. ह्यो परंपरा आमचे संस्कृतीचें बळगें वाडयता आनी ताका नित्य नव्यो प्राणशक्ती दिता. कांय म्हयन्या आदीं अशीच एक परंपरा काशींत सुरू जाली. काशींत तमीळ संगममा वेळार काशी आनी तमीळ क्षेत्रां मदीं कितलींशींच वर्सां चलत आयिल्ली इतिहासीक आनी सांस्कृतीक संबंद सेलेब्रेट केले. एक भारत श्रेष्ठ भारतची भावना आमच्या देशाक घटसाण दिता. आमी जेन्ना दुसऱ्या विशीं जाणून घेतात, शिकतात, तेन्ना एकतेची ही भावना अदीक दृढ जाता.
युनिटीच्या ह्या स्पिरीट वांगडा फुडल्या म्हयन्यांत गुजरातच्या विंगड विंगड वाठारांनी सौराष्ट्र तामीळ संगमम जावपाचो आसा. सौराष्ट्र तामीळ संगमम 17 ते 30 एप्रील मेरेन चलतलो. मन की बातचे कांय श्रोते येवजिताले, गुजरातच्या सौराष्ट्राचो तमिळनाडू कडेन कितें संबंद आसा. खरें म्हळ्यार कांय वर्सां आदीं सौराष्ट्रांतले खूब लोक तमिळनाडूंतल्या विंगड विंगड वाठारांनी वशिल्ले. हे लोक आयजूय सौराष्ट्रीय तमिळ ह्या नांवान वळखतात. तांची जेवणां खाणां, राहणीमान, सामाजीक संस्कारांतूय आयजूय कांय सौराष्ट्राची झलक दिश्टी पडटा. म्हाका ह्या आयोजना विशीं तमिळनाडूंतल्या कितल्याशाच लोकांनी तोखणाय करपी पत्रां बरयल्यांत. मदुरांत रावपी जयचंद्रनजीन एक भावूक गजाल बरयल्या. तांणी म्हळां की हजारांनी वर्सां उपरांत पयलेच फावटी कोणे तरी सौराष्ट्र तामीळ ह्या नात्या विशीं येवजिलां. सौराष्ट्रांतल्यान तामिळनाडूंत येवन राविल्ल्या लोकांची वासपूस केल्या. जयचंद्रन हांच्यो गजाली हजारांनी तामीळ भावनांच्यो अभिव्यक्ती भशेन आसात. इश्टानो, मन की बातच्या श्रोत्यांक आसामा कडेन जोडिल्ली एक खबर सांगता. ही खबर एक भारत श्रेष्ठ भारताचे भावनेक घटसाण दिता. तुमी जाणातूच की आमी वीर लासीत बोरफुकनजीची 400वी जयंती मनयतात. वीर लासीत बोरफुकनान अत्याचारी मोगल राजवटीच्या हातांतल्यान गुवाहाटीक स्वतंत्र केल्लें. आयज देश ह्या म्हान झुजाऱ्याच्या साहसाक परिचीत आसा. कांय दिसां आदीं लासीत बोरफुकनाचे जिणेचेर आदारीत निबंध लेखनाचें एक अभियान सुरू केल्लें. तुमकां हें आयकून अजाप जातलें की हे खातीर लागीं 45 लाख लोकांनी निबंध धाडले. तुमकां हें आयकून खोस जातली की तो आतां एक गिनीज रेकॉर्ड जाला. आनी सगळ्यांत व्हडली आनी खोशयेची गजाल म्हळ्यार वीर लासीत बोरफुकनाचेर हे जे निबंध बरयले तातूंत लागीं 23 वेगवेगळ्या भाशांनी बरयलां आनी लोकांनी धाडलां. तातूंत आसामी भाशेखेरीज हिंदी, इंग्लीश, बांगला, बोडो, नेपाळी, संस्कृत, संथाली अशा भाशांनी लोकांनी निबंध धाडल्यात. हांव ह्या यत्नाचे भागीदार आशिल्ल्या सगळ्या लोकांची काळजांतल्यान तोखणाय करता. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, जेन्ना काश्मीर वा श्रीनगराची गजाल येता तेन्ना सगळ्यांत पयलीं आमचे मुखार थंयची सरोवरां आनी देंगणाचें चित्र उबें रावता. तुमचे मदलो जण एकलो दल सरोवराचो आनंद भोगूंक सोदतलोच. पूण दल सरोवराचें एक खाशेलेपण आसा. दल सरोवर आपल्या सुवादीक लोटस स्टेम्स म्हळ्यार कमळाचे देठ वा कमल ककडी हाचे खातीरूय लोकप्रिय आसा. कमळाच्या देठांक देशाच्या विंगड विंगड वाठारांनी विविध नांवांनी वळखतात. काश्मीरांत तांकां नादरू म्हणटात. काश्मीरांतल्या नादरूचो डिमांड सेगीत वाडत आसा. ह्या डिमांडाचो कल पळोवन दल सरोवरांत नादरूची शेती करपी शेतकारांनी एक FPO केला. ह्या FPOंत लागीं 250 शेतकार सामील जाल्यात. आयज हे शेतकार आपल्या नादरूक विदेशांत लेगीत धाडूंक लागल्यात. आतांच कांय वेळा आदीं ह्या शेतकारांनी 2 पावटी UAE धाडल्यात. ही सफळटाय काश्मीराची व्हडवीक गायतात. त्याच वांगडा शेकड्यांनी शेतकारांची येणावळी वाडल्या. इश्टानो, काश्मीराच्या लोकांचो कृशी कडेन जोडिल्लो आनीक एक यत्न ह्या दिसांनी आपले सफळटायेचो परमळ फाकूंक लागला. तुमी येवजितले, हांव सफळटायेचो परमळ कित्याक म्हणटा? गजाल परमळाचीच आसा. खरें म्हळ्यार जम्मू काश्मीरच्या दोडा जिल्ह्यांत एक वाठार आसा, भदरवाह. हांगाचे शेतकार दशकां पासून मक्याची पारंपारीक शेती करीत आयल्यात. पूण कांय शेतकारांनी कांय वेगळेंच करपाचें येवजिलें. तांणी फ्लॉरिकल्चर म्हळ्यार फुलांची शेती सुरू केली. आयज हांगाचे 2,500 शेतकार लॅव्हेंडरची शेती करतात.
तांकां केंद्र सरकाराच्या अरोमा मिशना कडल्यान आदार मेळ्ळा. हे नवे शेतीन शेतकारांचे येणावळींत बरी वाड जाल्या आनी आयज लॅव्हेंडरा वांगडाच तांचे सफळटायेचो परमळ पयस पयस मेरेन पावला. इश्टानो, जेन्ना काश्मीराची गजाल येता, कमळाची खबर येता, फुलांची खबर येता, परमळाची गजाल येता, कमळाच्या फुलाचेर विराजमान जाल्ली सरस्वतीचें स्मरण येवप स्वाभावीक. कांय दिसां आदीं पुर्वाच्या कुपवाडांत मा शारदाच्या भव्य मंदिराचें लोकार्पण जालां. हें मंदीर त्याच मार्गार उबारलां जंयच्यान केन्ना तरी शारदा पिठाच्या दर्शनाक वताले. थळाव्या लोकांनी ह्या मंदिराच्या निर्माणा खातीर खूब मजत केल्या. हांव जम्मू काश्मीराच्या लोकांक ह्या शुभ कार्या खातीर खूब खूब परबीं दितां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, हे फावटी मन की बात इतलीच आसा. फुडले फावटी तुमचे कडेन मन की बात कार्यावळीच्या 100व्या वाट्यांत चर्चा करतलो. तुमी सगळ्यांनी तुमच्यो सुचोवण्यो मुजरत धाडात. मार्चाच्या ह्या म्हयन्यांत आमी होळी सावन नवरात्री अशा कांय परबांनी व्यस्त आसात. रमजानाचो पवित्र म्हयनोय सुरू जाला. फुडल्या कांय दिसांत रामनमीचें महापर्व येवपाचें आसा. ताचे उपरांत महावीर जयंती, गूड फ्रायडे आनी इस्टरूय येतले. एप्रील म्हयन्यांत आमी भारताच्या 2 म्हान विभुतींच्यो जयंती मनयतले. हे 2 महापुरुश आसात महात्मा ज्योतिबा फुले आनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. ह्या दोनूय महापुरुशांनी समाजांतलो भेदभाव ना करपा खातीर अभूतपूर्व योगदान दिलां. आयज आझादीच्या अमृत काळांत आमी अशा म्हान विभुतीं कडल्यान शिकवण घेवपाची आनी निरंतर प्रेरणा घेवपाची गरज आसा. आमी आमच्या कर्तव्यांक प्राधान्य दिवंक जाय. इश्टानो, ह्या दिसांनी कांय वाठारांनी कोरोना वाडूंक लागला. देखून तुमी सगळ्यांनी सादूरकाय बाळगूंक जाय. नितळसाणीचेर लक्ष दवरूंक जाय. फुडल्या म्हयन्यांत मन की बात कार्यावळीच्या 100व्या वाट्यांत आमी परत मेळुया. तो मेरेन म्हाका निरोप दियात. धन्यवाद.